तुम्ही माझ्या फाटल्यान ही सोलर फेरी पळयता आसतले. ही सोलर फेरी जी आसा ती सरकाराच्या रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्ली ना फाटी, आनी एक प्रायवेट सोलर फेरीचे इनॉग्रेशना टायमार सीएमान सांगलेले की जी ही सोलर फेरी आसा सरकाराची ती ते प्रायवेट कोण चलोवपाक सोदता जाल्यार तेका ते दितले. ती आम्ही रेंटल दिवपाचे आहात. ते कितें जाला सरकारा कडेन चलोवप एकदां कठीण जाता. प्रायवेट ओनर जे आहा पळय ते खूब बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करून चलोवंक शकता. आणि आता अशें कळून येता की ही जी सोलर फेरी आसा सरकाराची ती एक प्रायवेट जो कोण चलोवपी आसा तेका ती फेरी दिल्या. आम्ही ती चलोवपाची ट्राय केली तोडणाच्यान पणजे, पूण लोकांचो रिस्पॉन्स ताका मेळोंक ना. ताका लागून ती फेरी बंद आसली. बंद असल्या कारणान इलेक्ट्रिकल रिपेर्साची कामां येयली. बॅटरी फेल गेली कित्याक आमी ती यूज करूंक ना म्हणून. फायनली गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ती प्रायवेट पार्टीक चलोवपाक दिवपाचें आनी तेच्या कडल्यान रेंट घेवपाचें. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन आमी तें टेंडर केलें. टेंडर एका पार्टीन घेतलें हायस्ट बिडरान, आनी ती सादारण म्हयन्याक 1.5 लाखाक म्हयन्याक रेंट आमकां ते दितले. त्या फेरीबोट इनफॅक्ट ताका ऑर्डरूय दिल्या. तो फेरीबोट नेक्स्ट 2-3 म्हयन्यान रिपेर करतलो आनी बाय जानेवारी पर्यंत ती फेरीबोट ती बोट चालू जातली.